नमस्कार. आज हांव गुळ्या रोस करून दाखयता. गुळे आंबट करच्याक सगळ्यात पयलीं एक ल्हान कप तांदूळ आनी तितलीच तोरी दाळ घेवका. हांगा हांव नॉर्मल शिता तांदूळ घेतला. आधी दाळ आनी तांदूळ एक 2-3 पटी उदकात धुवन घेवका आनी सुमार 1 तासभर उदका भितर भिजोवन दवरका. एक तासभर भिजयल्यानंतर दाळ आनी तांदूळ सुमार सॉफ्ट जाल्ले उरतात. हाजेतलें उदक काडून सायडान दवरून घेवया. गुळ करच्याक एक मसालो वांटून घेवका. ताचे खातीर थोडेशें खोबरेल तेलात 1 चमचभर कोथंबर, 7-8 सुकी मिरसांग जरा कलर चेंज जात पर्यंत भाजून घेवका. कोथंबर जरा तांबडी जाल्यार पुरो, करपुचा ना. भिजेल तांदूळ आनी दाळीत भाजील सामान घालून घेवका. उरिल तेलात थोडोसो हिंग बी बरो करून फुलोवन घेवका. हिंग बी वाटच्या घाल्या. वाटतनाच 1 चमचो गोड, जरा चडशी आमसाण, अर्ध चमचो हळदी पिठो आनी 1 वाटी सोय घालका. हे सगळे मिक्सर आयदनात घालून घेतला आनी वाटतना मीठ बी घाला. आतां हातूंत जात तितलें उदक कमी घालून मसालो वांटून घेवका. मसालो जरा कसकशी उरला बी जाता. ह्याच मसाल्याची गुळी करून घेवका. तशें म्हूण वाटतना खूब उदक घालचें ना. ग्रायंडराचेर वाटल्यार घट्ट मसालो काडचो जाता. मिक्सरार वाटिल्यान जराशें मोव जावन जाता. ताचे खातीर तें पीठ घट्ट करच्याक रवो नाजाल्यार तांदळा पीठ घालून घेवचें पडटा. रवो एक्स्ट्रा उदक ओळून घेवन फुलता आनी आमगेलो मसालो घट्ट जाता. आतां हाजी गुळी करची इजी. आतां हाजे व्हड लिंब्या सायजाची गुळी करून घेवका आनी 2 गुळ्या लागता तितलें पीठ तशी दवरका. ताजो आमी रोस करून घेवका. आतां दवरिल्लें पीठ उदक घालून पातळ करून घेतलें आसा. सुमार 1 पेलो उदक घाला, पण हांगा 3-4 पेले उदक लागतलें न्ही. उदक घातल्यानंतर हो रोस जरा चप्प जाला. ताचे खातीर हांव मीठ, गोड आनी मिरसांगे पिठे घालून टेस्ट एडजस्ट करून घेतले. गजगज आयल तशी हो रोस दाट जातेर वता. ताचे खातीर पयलींच थोडे जास्त उदक घालून घेवचें जाय. हाका बरो गजगज येवचें दिवका आनी गजगज आयले नंतरच एक गुळी सोडका. गुळी पुराय घालून जाल्या नंतर गॅसा फ्लेम एकदम लो करका आनी 4-5 मिनिट पर्यंत गुळी हालोवच्या वच्चना, नाजाल्यार ती फुटची चान्स उरता. आनी लो फ्लेमारच ही गुळी सुमार 10 मिनिट तरी बरें शिजोवन घेवका. ताजेन ती गुळी भितरल्यान शिजून येतात. एकदम लो फ्लेमाचेर ही गुळी बरें शिजच्या सोडली. गुळी आंबट रेडी जाला. आतां हाका एक ल्हान फण्ण दिवया. 2 चमचे तेल हुंदकन घेवका. तेल होऊन जाल की तातूंत भितर सांसव आनी मिरसांगेचे फण्ण दिवका आनी हे फण्ण आमगेल रेडी आशिल्ले गुळ्या आंबटा दिवका. ही तोंडलावच्या गुळी कालोवच्याक रोस अशी 2-in-1 रेसिपी आसा. तुम्ही बी आमगेली गुळ्या रोसाची रेसिपी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आनी आमगेल टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.